नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कोडार गांवच्या लोकांनी IIT आड लंगडेश्वर आजोबा कडेन केले सांगणे. 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा आपयली ना जाल्यार पंचायतीचेर व्हरतले मोर्चा. थळाव्यांनी दिली शिटकावणी. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयली. शुक्रारा जातली फुडली सुनावणी. रामाची भलायकी सुदारल्या बगर ताका सोडचे न्हय घरा. ताका धाडलो घरा जाल्यार ताचे भलायकेची जबाबदारी तुमी घेतले काय? समाज वावुरप्यांचो सरकाराक प्रश्न. कदंबाचे निवृत्त कर्मचारी प्रलंबीत आशिल्ल्याच्यो मागण्यो घेवन मुख्य कार्यालयांत आयले एकठांय. मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार दसऱ्या दिसा फामिली सयत करतले निशेध. दिली शिटकावणी. कसली तरी वस्ती आदळून पाडोशे 70 एकलो जखमी. उपचारा खातीर GMCत दाखल. वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा दक्षिण गोंयांत देंवले अपघातांचें प्रमाण 8.22% कमी जाले. अपघातांचें प्रमाण सांगता दक्षिण गोंयचो येरादारी पुलीस अधीक्षक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोडार लोकांनी IIT आड लंगडेश्वर आजोबा कडेन आपले सांगणे केले. IIT आड थाराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा आपयली ना जाल्यार सोमारा पंचायतीचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी कोडारच्या थळाव्यांनी दिला. पळयात पुराय बातमी. बंद परमेश्वर बाबा तुम्ही आडेलो तर तसं आणि काही आडे राखून दाखवले तशी करून तुम्ही कोडार गावच्या लोकांनी बुधवारा IIT आड लंगडेश्वर आजोबाक सांगणे केले. प्रस्तावित IIT आड ठराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार पंचायत कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरतले म्हूण ग्रामस्थांनी शिटकावणी दिल्या. लोकांनी केल्ले मागणी प्रमाण 28 तारखेर खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण पंचायत मंडळाचे बसकेत ठराव घेतिल्लो खंय. पंचायत सचिवान ग्रामसभा घेवपा खातीर नोटीस तयार दवरल्या. मात सरपंचान अजून नोटीसीचेर सय करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. तर आमच्या पंचायतीन गेल्या विकाक ग्रामसभा फोर्टनायट मिटींग अरेंज केल्ली आणि आम्ही ग्रामस्थ येनातन बेतोड्या कोडार गावात आमच्या बेतोड्या पंचायतीत एक मोठा गव्हर्नमेंटाचो IIT प्रोजेक्ट येता. त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपा खातीर जी स्पेशल आम्ही ग्रामसभा मागयल्ली ती ग्रामसभेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींगेक डिसिजन घेतलेले आसा आणि त्या डिसिजना दिसा हांव थंयसर एक फोर्टनायट मिटींगेक बसलेलो आशिल्लो. कित्याक ग्रामस्थांक थंयसर बसपाक अधिकार आसता. त्या टायमार जे कोण पंच मंडळ थंय जमलेले आशिल्ले त्या पंच मंडळा कडेन सेक्रेटरीन ते प्रपोजल वाचून दाखयले आणि सरपंचाक सांगले असो असो प्रपोजल येयल्लो आसा तेन्ना ही ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून. तेन्ना सरपंच म्हणू लागलो ग्रामसभा घेवपाक जाय पूण आमची आनी फुडली ग्रामसभा रोखडीच तेंकोन आसा न्ही. तेन्ना आमच्या पंच मंडळान ताका असो प्रश्न केलो की ही स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आसा आणि गव्हर्नमेंटाच्या रुला प्रमाणे जे जितले लोकांच्यो सायनी जाय त्यो सायनी घेवन ही ग्रामसभा जाय म्हणून सांगलेली आसा. आणि ते ग्रामसभेक ते आमच्या पंच मंडळांनी सांगले ही ग्रामसभा जाता तितले बेगीन घेवपाची. सेक्रेटरीन सगळे प्रपोजल रेडी केल्ले आसा ग्रामसभा घेवपा खातीर. पूण आमच्या जो पळय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो आसा सरपंच बाब ताका आमी विनंती करताले की तेणे बेगीन ग्रामसभा घेवची म्हणून. पूण तो आज 4 दीस थंयसर पंचायती कडेन येवन तेजेर सायनूच मारपाक तयार ना. तेन्ना ताका आमच्या लंगडेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची आणि तेजे तकलेन अशें घालचें की लोक तेची दिशाभूल करता ते दिशाभुलीक ते बळी पडनासतना आमच्या गांवच्या लोकांक या ग्रामसभेचो आमकां ठराव अत्यंत म्हत्वाचो आसा. कित्याक तो ठराव पास केल्या नंतरूच फुडले आमचे प्रोसिजर कितें आसा ते जातले. आणि ह्या ठरावाक जर तर ह्या 4 दिसां भितर जर तर तेणे तडकाफडकी जर तर तेणे ग्रामसभा घेवपाची जर तर ठरयली ना आमकां फुडले डिसिजन घेवचें पडटलें. कित्याक तर आमी तांच्या घरा कडेन सुद्दां वचून बसपाची तयारी आसतली आमची किंवा पंचायती कडेन सुद्दां आमचें आंदोलन करपाची तयारी आसतली. प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक संबंधीत म्हणजे जे लोकांक हांगा त्रास जाल्ले आसा आणि तो प्रकल्प रद्द जावचो अशें म्हणून एक आनीक जे पंच सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आणि बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची
अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक घराणे घालपाक गेल्ले आशिल्ल्यान तर काल वचून जे वेळार आमचे जे कोणाचे भाव जेन्ना गेले पंचायतीन तेन्ना तेंचे सांचे सरपंचान तेंचे विचारले की स्पेशल ग्रामसभेचे कशें कितें जाल्लें आसा तर तेणें म्हटलें की ग्रामसभा 28 तारखेर घेवया पूण आपल्याक कितें तरी पर्सनल काम आसा आणि त्याच्या नंतर तेणें म्हटलें की 1 वर आपूण लेट येता आणि मागीर तो म्हणटा की 5 तारखेर घेवया नाजाल्यार 12 तारखेर शुवर घेवया सो अशी तेजी जी शाळेची उत्तरां जी आसा ती उत्तरां खंय ना खंय तरी दिशाभूल करपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावजांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयली. हल्लो प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार जेनिटो कार्दोजा सयत 8 जाणांक आयज पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले. ह्या सगळ्या दुबावितांक आनीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिवपाची मागणी पुलिशेन केल्ली. ह्या प्रकरणात फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात 7 दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयल्या. बुधवारा तांकां पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले. पणजे पुलिसांक दुबावितांचो रिमांड आनीक 7 दिसांनी वाडोवन घेवपाक जाय आशिल्लो पूण न्यायालयान 2 दीस वाडोवन दिले. ह्या प्रकरणाचो तपास सामको जाल्लो ना. पुलिसांक आनीकूय पुरावे एकठांय करपाक वेळ जाय आशिल्लो ताका लागून तांणी रिमांड वाडोवन दिवचो म्हणून मागिल्ले. जाल्यार आपल्या क्लायंटाक बेकायदेशीरपणान अटक केल्ल्याचो युक्तिवाद जेनिटोच्या वकिलान केलो. रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आयज JMFC कोर्टान प्रेजेंट केले. हे 7 जाणां भितर जेनिटो कार्दोजो जो आसा तो एक्यूज तोवूय बीन आयज कोर्टान प्रेजेंट जालो. आनीक हे सगळे भितर ही केसीन आयज आर्ग्युमेंट जाले ते अशें की जे पुलिसांचो जो रिमांड आशिल्लो पुलिसांनी 7 दिसांचो रिमांड मागलेलो म्हणजे जे पुलीस कस्टडी जी आसा ती 7 दिसांची आनी वाडोवची अशी पुलिसांनी मागलेली. पूण जे जेनिटो कार्दोजोचो जो वकील आशिल्लो तेजे म्हणणें अशें आसा की आपल्या ज्या क्लायंटाक खंय तरी इल्लिगल अरेस्ट केल्लो आसा आनीक हो जो अरेस्ट आसा तो तेजे फॅमिलीक सारके इंटिमेट न करता तेजो अरेस्ट जाल्लो आसा अशें तेजे वकिलाचें म्हणणें आसा. आनी तेच बरोबर तितून पुलिसांनी अशें सांगलें की जो जेनिटो कार्दोजोचो अरेस्ट जाला तो तेज्या एक अंकलाक तेज्या कळयल्लें आसा जेनिटो कार्दोजोक अरेस्ट करतात म्हणून तो इल्लिगल ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें. आनीक तशेंच पुलिसांनी आनी 7 दिसांची कस्टडी जी आसा ती वाडोवपाची मागलेली पूण खंय तरी जी कोर्टान जी आसा ती फक्त 2 दिसांची कस्टडी सद्याक वाडोवन दिल्ली आसा. पुलिसांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जे फोन्स जे रिकवर जाल्यात आनीक तेंचो तपास सगळो सुरू आसा आनीक जेनिटो कार्दोजो जो आसा तेजो WhatsApp अकाउंट खंय तरी डिलीट जाल्लो आसा आनीक तेका लागून तेजो जो तपास करपाक तांकां आनी टायम जायो. आनी तितून भितर एक एक्यूज जो आशिल्लो तो एक एक्यूजान आपलो मोबायल फोन खंय तरी मांडवी न्हंयक उडयलो आनीक तेका लागून तेजो जो तपास आसा तो थंयच उरलो. पूण बाकीचे जे फोन्स आसात ते फोन्स घेवन तांकां तपास करपाक आनीक टायम जायो अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी हितून भितर पुलिसांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की जो एक्यूज जे 3 एक्यूज जे पणजेसून मडगांव जे सापडले तांकां मडगांव व्हरपाचे फाटल्यान कशें कितें जालें म्हणजे तेका जो कोण ड्रायव्हर बीन जो कोण व्हरपी आशिल्लो त्या ड्रायव्हराक बीन तांकां आपोवन सगळो तपास करपाचें अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. सो आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण जे एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आनी 2 दिसांची पुलीस कस्टडी वाडोवन दिल्ली आसा आनी फुडली जी हियरींग आसा ती शुक्राराक आसतली. हे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस आसा हितून ज्यो अपडेट्स येतल्यो त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकराच्या भलायकेंत आजुनूय सुदारणा जायना पूण कोण तरी ताका हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडपाक सोदता पूण रामाक घरा धाडपाक आमचो खर विरोध आसा अशें समाज वावुरपी म्हणटात. रामा हॉस्पिटलान उरलो म्हणून GMCचेर बर्डन येवचो ना. आयज ताका एका दोळ्यान दिसना, ताका मुतपाक जायना, ताच्या आंगान दूख आसा. फाल्यां ताका घरा धाडलो जाल्यार ताच्या भलायकेची जबाबदारी तुमी घेतले काय म्हणून कांय समाज वावुरप्यांनी सरकाराक प्रस्न केला. एका दोळ्यान दिसना रामाक आतां तूं पळोवंक गेले जाल्यार तो हो करून ताका फुडें येवन पळोवचो पडटा की बाबा कोण मनीस तो. सो म्हाजें म्हणणें कितें रामा तसो नासलो न्हू. आयज जर सपोज हॉस्पिटल ताका डिस्चार्ज दिवपाक सोदता न्हू कितें जाल्यार तेंच्यांनी तेची हेल्प पयली हें करपाक जाय. आनी तो ज्या जाग्याचेर रावता तेच्या घरा कडेन वयतलो न्हू जाल्यार नियरली 500 मिटर्स तुका खासकळ खंय चलोन बिलोन वयचें पडटा. आनी तुमी ताका जर आयज डिस्चार्ज जर दिता सपोज जाल्यार फाल्यां ताका हाडटा व्हरतना त्रास जातलो. सो तेच्या पेक्षा तो हॉस्पिटलानूच उरलेलो बरो न्हू. रामा हॉस्पिटलान उरलो म्हणून GMCचेर कांय बर्डन येवचें ना आनी GMC कितें कोटी खर्च करचे पडचे ना कितें
सो अजून मेरेन तरी काल मेरेन बोवाळ चलतालो ताका डिस्चार्ज दिवपाचो, पूण सगळ्या लोकांनी अपोज केल्या उपरांत आतां ताका डिस्चार्जाची तेची हें जावंक ना, पूण ताका येवन मेसेज दिलेली आहा तूं जितले रावंक शकता तो राव आनी बरो रिकवर जावन वच म्हणून. आनी सीएमानूय आमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना फर्स्ट डे प्रोटेस्टाच्या दिसा सीएमाक मेळपाक गेल्लेले बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून विचारपाक, त्या दिसा तेणी सांगलेलें रामा जो मेरेन फिट जायना तो मेरेन ताका जीएमसीनसून आमी डिस्चार्ज दिवचे ना म्हणून. आनी आमी ताका डिस्चार्ज घेवंक दिवचे ना कित्याक सांग, ताका डिस्चार्ज दिवप म्हटल्यार ते ताका मायनर इंजरीज जातले ते कितें, पूण ताका आयज जे मेजर इंजरीज आयज ताका मुतपाक जायना, टॉयलेटीक सारकें जायना, आयज ताका मुतलो जाल्यार प्रेशर करून ताका मुतचें पडटा, उबो रावतलो जाल्यार तो वायब्रेट जाता, आंगान तेच्या ताकद ना. सो खुबशे आयज हें आहा. म्हटल्यार आयज रामाक तुमी पयलींचो रामा पळयलो आनी आतांचो रामा पळयत जाल्यार तुमकां अक्षरशः रडोंक येतलें. काल आमचो तनोज बाब सांगतना रडलो अक्षरशः. सो परिस्थिती वायट आहा. रामा इतले बेगीन डिस्चार्ज दिवंक शकना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार 1 म्हयनो तरी रामा थंयसर उरतलो, कित्याक जो मेरेन तेच्या दोळ्यांनी ताका सारकें दिसना तो मेरेन आमी ताका भायर काडचे ना. ओके, तो सारको जावंक ना जाल्यार ताका डिस्चार्ज दिवपाक कित्याक सोदता अशें कोणाक खबर, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसूंक शकता, सांगूंक शकना न्हू. कित्याक पळय हे दागेदोरे पळय तुमकां हांव एक सांगपाक सोदतां, व्हिडियोज आनी फोटोज ज्या पद्दतीन व्हायरल जाल्यात आनी तेतून पॉलिटिशियनूय दिसतात, कितें मागीर पार्टीचे खुबशे लोकूय दिसतात, हेंचे एकामेकां कनेक्शनां दिसतात. सो खंय ना खंय तरी आमकां पॉलिटिकल इंटरफियरन्स दिसता हेतून, कळ्ळें तुका. सो आमी पुलिसांक कितें सांगता, हे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स घेवन तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करूं नाका. तुमकां आयज ते खुर्चेर बसयल्यात न्हू, ते तुमचें काम करपाक तुमकां पगार मेळटा, आमच्या टॅक्साचो पगार तुमकां मेळटा. तुमकां पॉलिटिशनांक राखपाक बसोवंक ना, तुमकां गोंयकारांक राखपाक बसयल्या. ईच एंड एवरी गोंयकारां वांगडा जेच्या वांगडा अन्याय जाता तांकां राखपाक तुमकां बसयल्या. पॉलिटिशनांची ऑर्डरी आयकोंक तुमकां बसोवंक ना. आमच्या गोंयांत गुंडागिरी खूप वाडल्या. गुंड धाडून पंचाक मारले, गँग वॉर जाली, लोकप्रतिनिधी वांगडा फोटवांनी गुंड दिसता. गोंयांत कायदो आनी व्यवस्था म्हणटा ती दिश्टी पडना. या सगळ्या प्रकरणांची नैतीक जबाबदारी घेवन प्रमोद सावंतान गृह खात्याचो राजिनामो दिवपाक जाय आशिल्लो, अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजी सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. जाला कितें, आमच्या गोंयांत आतां असले प्रकार खूब वाडपाक लागले, सारके हिसपा भायर वाडपाक लागले. आनी जो गुंडाराज हो प्रकार आसा हो वयता थंयसर आमी डेली पळयता. पंचांक सुद्दां गुंडा घालून मारले, कितें गँग वॉरां चालू आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर जर होम मिनिस्टर आपूण रिजायन जायना म्हणटा जाल्यार ते चुकीचें. म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टरान आपली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून मोरल ग्रावंड्साचेर रिजायन जावपाक जाय आसलेलें. आयज ह्या सरकारान जे लोक प्रतिनिधी बसले, मिनिस्टर बसले, तेंच्या वांगडा आमी क्रिमिनल्सांचे फोटो पळयता, तेंचे व्हिडियोज व्हायरल जाता. कितें तुमच्या बर्थडेक ते क्रिमिनल्स उबे आसता, ते क्रिमिनल्स तुमच्या बर्थडेक येवन पार्टी करता. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी तुमकां लज दिसपाक जाय न्हू. तुमी नेता म्हणून तुमकां लोक निवडून हाडटा, कितें पॉलिटिशियन तुमी, आनी तुमी पॉलिटिशियनांनी लोकांक राखपाचें आसता. पूण आयज लोकांक राखपाचें सांडून जे क्रिमिनल आहा ते तुमच्या वांगडा दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदंबा महामंडळाचे निवृत्त कर्मचारी आपल्यो प्रलंबीत मागण्यो घेवन कदंबाच्या पर्वरी कार्यालयात एकठांय आयले. 7वं वेतन, एरियस तशेंच मासीक पेन्शनांत सुदारणा ह्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार दसऱ्याच्या दिसा फामिली सयत निशेध करतले अशी शिटकावणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आसा. मजगतीं निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडे कडेन मांडटले अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगलें. आम्ही दसऱ्याक सगळे येतले आम्ही सगळे कदम महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पर्वरी कदंबाच्या मुख्य कार्यालयात एकठांय येऊन प्रलंबित मागण्यावेल्यान महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक जाप विचारलो. 7वं वेतन, एरियस तशेंच मासीक पेन्शनांत सुदारणा करपा विशींच्यो मागण्यो घेवन ते एकठांय आयिल्ले. कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयतात, मात अजून मेरेन हे प्रस्न सुटावे जावंक नाशिल्ल्याचे निवृत्त कर्मचारी सांगतात. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्न मुख्यमंत्र्याकडे मांडटले अशें कदम महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले. मात 29 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार दसऱ्या दिसा फामील सयत निशेध करतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. जाणटे जाले, थोड्यांक पांय घातल्या, थोड्यांक बट घातल्या, थोड्या 56 फ्रेंड मेले, थोडे पॅरलायज जाल्या, थोड्यांक शिकोवपाक पयशे ना, पेन्शन येता ती 1,500, 3,000, 2,500, 4,000 म्हणटा वयर येना. 40 वर्स काम केलें ताका 4,000 येता. 40 वर्स काम केलें ताका 4,000. एक दीस खंय गाडी घेवन गेल्यार 4,000 काबार. पोट भरप कशें? विधवा आहा तांकां 4,000 पेन्शन केलां. आनी आमी 40 वर्सां, 35 वर्सां,
30 वर्सां सर्वीस करून 3,000 2,500 पेन्शन येता. आमी जगप कशें हेजे सरकारान आमकां आन्सर दिता. सरकार आमचो आनी हांव सरकाराक मागता जात तितले बेगीन आमी एक डेडलायन दिला 29 सप्टेंबर टू 30 सप्टेंबर आमकां लास्ट कितें म्हणटा इन्फॉर्मेशन दिवचें. नाजाल्यार आमी दसऱ्या उमेदीर दसऱ्या बायल भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आमी दसऱ्या येतले. रस्त्यार येवचें पडलें आमकां सिनियर सिटीजन म्हणून. पळय 4th पे लायली रस्त्यार येयला आमी, 5th पे लायल्या रस्त्यार येयला आमी, 6th पे लायल्या रस्त्यार येयला आमी, 7th पे लायल्या रस्त्यार येयला आमी. पयर फाटीं सगळे स्टाफ आमचो आझाद बनाचे बसलो तेन्ना आमकां सांगलें सीएमान आमकां दितले म्हणून. आज पर्यंत कांय दिलें ना. आनी आमी सीएम म्हणल्यार देवच न्हू आमचो. आमी देवाक मागता आमी जाता तितले बेगीन आमकां दिवचें. 29 ते 30 पयलीं म्हणल्यार कितें म्हणटा आमी इन्फॉर्मेशन मेळटलें. आनी 1 तारखे बी आमकां आपयनाका म्हणलां. आमी डायरेक्ट रिक्वेस्ट केला 1 तारखे बी आमकां आपय नाका, फोनूय करनाका आनी घेयना जाल्यार तुमकां इन्सल्टूय जावपा नाका. हांव कदंबाचो रिटायर कर्मचारी 3-3.5 वर्सां जालीं म्हाका रिटायर जावन. आमचो जो एरियस तो आमकां दिवंक ना. तर त्यांनी आमी आतां मिटींग जाली आमची, तेणी आमकां कितें सांगलें पेमेंटाकच 7-11 कोटी गव्हर्मेंट आपणाक दिता. जर तुमचे टोटल जितके रिटायर जाले तेंचे दिवचे जाल्यार 35 ते 36 कोटी लागता आमकां. आतां आमचे MD साहेब चेअरमन साहेब हांच्यांनी सांगले. तर आमी ताका ऑप्शन तुमच्या ऑप्शन दिता की तुमी आमकां वांगडा पयशे दिवं नाका. 35 कोटी लागता न्हू, तूं गव्हर्मेंटा कडसून 11 कोटी आनी 1, 2, 3, 4 कोटी 15 कोटी घे आनी आमचे 5 इन्व्हेस्टमेंट सन इन्स्टॉलमेंट 5 इन्स्टॉलमेंट जितके जाता तशें आमकां तुमी दी. आमी तुमचे वांगडा तितके पयशे 2 लाख 3 लाख ते मागाना. अशी तुमकां हात जोडून तुमच्या बरोबर तांकां विनंती करता. एरियस आमी तुका मागीर दितलो अशें म्हणून सांगलेलें. तो आज पासून आमकां एरियस मेळना. एरियस मेळटले आशेर आमगे सगळे स्टाफ थोडो मरून काबार जाला, थोडे उरले आमी. हय, सगळे रिटायर्ड स्टाफ आनी आमचे कदंबाचे ऑफिसर्स आनी हांव चेअरमॅन आमी तेंचे काही त्यांचे प्रतिनिधी येऊन आमी डिस्कशन जालें. त्या प्रमाणे त्यांचे जे इश्यू आसा म्हणजे ते एरियर्स 7 पे हो परत एकदा आमी सरकारा मुखार मांडटले. आनी जे कितें हेज्या पयलीं 2 वर्सां आमी कितें प्रयत्न केल्ले आनी ते सविस्तर आमी तांकां सांगले कडेन आसा. आनी त्यांचो परतून डिमांड आहा की आमचे परत एकदा तुमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालचे म्हणून. त्या प्रमाणे आमी ते परत एकदा सरकारा मुखार मांडटले. दुसरो त्यांचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी सगळे पेन्शनाचे बी इश्यू बी सगळे परतून एकदा डिस्कस करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. मूळ बिहारचो पूण सद्याक पाडोशे सत्तरीत राबितो करून आशिल्ल्या मोहम्मद अलमाक कसली तरी वस्तू लागून तो जखमी जालो. ताचेर JMCत उपचार चालू आसा. ताचेर कोणी तरी फारपेट केलो काय आनी कितें ताका आढळ्ळें काय ताका लागले ते कळपाक मार्ग ना. पूण पुलीस सांगतात त्या प्रमाण हो फारपेट न्हय खंय. ताचेर कसली तरी वस्तू आढळ्ळी अशें पुलीस सांगतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 20 सप्टेंबराक सांजेच्या 7:30 वरांचेर मोहम्मद आलम आपल्या इश्टा वांगडा कारापूर तिस्का वयल्या जंक्शना कडेन बशिल्लो तेन्ना लायटीच्या खांब्या वयल्यान इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट सारको व्हडलो आवाज आयलो. ते वेळार अलमान पळोवपा खातीर मान परतली तेन्ना कसली तरी वस्तू ताच्या मानेर आदळ्ळी. ही वस्तू लागून आलम गंभीर जखमी जालो. ताका पयलीं उपचारा खातीर सांखळेच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केलो. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर JMCत धाडलो. आलमाच्या कागाळी उपरांत वाळपय पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. आलमाचेर जाल्लो हल्लो की आनी कितें तें अजून स्पश्ट जावंक ना. पडोशे सत्तरी हांगासर एका बिगर कौमंतकीय कामगाराचेर अज्ञात वस्तूची धडक बसून तो जखमी जाल्लो आसा आनी ताचेर बांबोळी हांगासर उपचार सुरू आसा. ह्या प्रकरणी वाळपे पोलिसांनी अज्ञात वस्तू विरुद्ध तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंद केल्लो आसा आनी फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मोहम्मद अख्तर अलाम ह्यो 35 वर्सांचो दादलो मूळ बिहार हांगातलो. मात हांगासर तो बलमनगर पडोशे सत्तरी हांगासर रावता. ह्यो कामगार म्हणून काम करत आसतना दिनांक 20 सांजचे 7:30 वरांचेर तो आपल्या कांय मित्रा बरोबर कारापूर तिस्क ह्या श्रीरामनगर पडोशे सत्तरी ह्या जंक्शनाचेर बसलेलो आनी त्याच वेळार ताका फाटल्यासून शॉर्ट सर्किट जाल्या सारको मोठो आवाज आयलो आनी तेणी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयलें तर त्याच वेळार त्याचेर मानेचेर येवन खंयची तरी वस्तू आदळ्ळी आनी ताका जबर जखमी जालो. ह्या वेळार ताच्या आसपी वांगडी लोकांनी ताका सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी सांखळे हॉस्पिटलांत ताजे प्राथमीक उपचार करून बांबोळी हांगासर व्हेल्लेले आसा आनी सध्या ताजेर उपचार सुरू आसा. ह्या वेळार वाळपे पुलिसांत तक्रार दाखल केल्या नंतर हेजेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. मात ही जी जखम जाल्या ही कशी जाल्या हेजे अजुनूय आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना.
तेका लागून ही जे जखम जाला ही कशी जाला हेचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसतना आमकां अशें कळून आयिल्लें की ही जी जखम जाला ही पिस्तुलाच्या गोळयेच्यान जाला अशी म्हायती आसली. मात पोलिसांनी आपले जस्टिफिकेशन दितना तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की ही जी जखम जाला ही अजुनी आमकां ती आयडेंटिफाय जाल्ले ना, तेका लागून अज्ञात वस्तू हेची आमी हेच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केलेली आसा आनी आमचो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. तेंच्यांनी पोलिसांनी घटनास्थळी वचून वेगळे वेगळे नमुने घेतलेले आसा, तशेंच लोकांची जबानी सुद्दां हांगासर घेतलेली आसा. जेन्ना ही घटना जाली तेन्ना 7:30 जाल्लेली आनी ह्या काळोखाचेर कोणी तेजेर हल्लो केलो काय हेजें अजुनी कळयलें ना. तेका लागून वाळपे पोलिसांनी भारतीय दंत संहिता सेक्शन 125 आनी 118 हाजेर केस ही रजिस्टर केलेली आसा. तसोच फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू दक्षिण गोंयांत कमी अपघात जाल्यात. आंकडेवारीचेर नजर मारली जाल्यार हो फरक दिसून येता अशें दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेश प्रभुदेसाय हाणें सांगलें. पळयात पुराय बातमी. पोरू वर्साचे तुळेंत दक्षिण गोंयांत अंदू कमी अपघात जाल्यात. ह्या वर्साची ऑगस्ट मेरेनची अपघातांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार पोरूचे तुळेंत ह्या वर्सा अपघाताचे प्रमाण 8.22% देंवला अशी माहिती दक्षिण गोंयचो येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायान दिली. सोरो पिवन गाडी चलोवप, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, सीट बेल्ट लायनासतना गाडी चलोवप अशा मुखेल उल्लंघना आड खर अंमलबजावणी केल्ल्यान अपघातांचो आंकडो देंविल्ल्याचे राजेंद्र सांगता. आम्ही आता 31 ऑगस्ट म्हणल्यार रिव्ह्यू केला आसा कंपॅरेटिव्ह फिगर्स फॉर लास्ट इयर आणि दिस इयर. सो ह्या वर्साक आमचे टोटल साऊथ गोवा जे मोटर व्हेकल एक्सिडेंट रिपोर्ट जाल्ले लास्ट वर्साक ताज्या परस आमी -72 कमी आसा. एक्सिडेंट 72 कमी आसा. दॅट इज 8.22% लेस रिडक्शन इन एक्सिडेंट. फेटल एक्सिडेंट्सान -18 आसा, -19.38. 19 एक्सिडेंट्स कमी आसा ह्या वर्साक. आणि फॅटॅलिटीज म्हणजे मनीस मेल्यात रोड एक्सिडेंट्सान ते -24 आसा लास्ट इयर कंपेरिजन. दॅट इज -22% रिडक्शन. आणि ग्रिवियस इंजुरी जर जाल्या म्हणजे तांचे फ्रॅक्चर बी जाता ते -19 आसा एक्सिडेंट. दॅट इज पर्संटेज वायज 13.47%. सो ह्या वर्साक आमचो जो इम्प्रुवमेंट आसा. सो आवर टार्गेट इज टू गेट 25% रिडक्शन इन डेथ्स इन साऊथ गोवा. अपघातांचे प्रमाण देंवलाच पूण येरादारीचे नेम मोडप्यांचेय प्रमाण कमी जाल्ल्याचे पुलिसांचे म्हणणे. सोरो पिवन गाडी चलोवपी 1640 जाणांक तालाव दिला. हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवप्या आड 13,500 केशी नोंद केल्यात. ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी 678 जाणांक तालाव दिला जाल्यार सीट बेल्ट घालिनासतना कार चलोवपी 1440 जाणांक तालाव दिले. ह्या वर्साक ओवरऑल चलन आमचे जे आसा ते 60,000 कमी जाल्ले आसा मायनस कंपेर्ड टू लास्ट इयर. बट आमी ह्या वर्साक चड स्ट्रेस कितें केला ओव्हर स्पिडींग, अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल आनी विदाउट हेल्मेट हे तीन जे आसा हे बेजीक हाका लागून एक्सिडेंट जाता आनी फॅटलिटी. सो हे आमी एनफोर्समेंट वाडयला आनी आमचो जो आय रेड म्हणून एक पोर्टल आसा ताजेर सगळे एनालिसीस मेळटा आमकां. सो ती स्टडी करून आमी जे एफेक्टेड स्ट्रेचीस आहा थंयच एनफोर्समेंट केला फॉर हेल्मेट आनी स्पीड जे डायरेक्टली रिलेटेड टू फॅटल एक्सिडेंट्स. सो त्या खातीर आमकां दिसता हो पॉझिटिव्ह आमकां इफेक्ट मेळ्ळा. कितलेशे चलन आयले तुमकां ह्या वर्साक आमी चलन ऑलमोस्ट 70,000 केल्ले आसा. कमी म्हटल्यार 70,000 चलन जाल्ले आसा. आनी आमी ओव्हर स्पिडींगाक 8,400 चलन इशू केले ह्या वर्साक. आनी अल्कोहोल 1,640. मागीर एक्सेस पिलियन रायडर ट्रिपल सीट जे एक कारण आसा एक्सिडेंट आनी फॅटलिटीज तातूंत आमी 678 केल्या. विदाउट हेल्मेट 13,500 केजी केल्ले आसा. विदाउट सीट बेल्ट बी केल्या 1,440. सो हे जे मेजर हेड आसा जे कॉजीस फॅटलिटीज ताजेर आमी चड स्ट्रेस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार.
मडगाव दवल्लेच्या हुस्न मागील कोंकणी प्राथमिक शाळेची शिक्षक प्रभारी कनिका फडते आणि सुमार 70 पालकांनी मिळून अशरफ पंडियाल शेख असलम जावेद हुसेन लाल आणि हेर 20 जाणां आड मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. बेकायदेशीरपणान स्कुलाच्या वर्गात घुसून शिक्षकांक धमकी दिल्ली, ताका लागून शिक्षकांनी ही कागाळ दाखल केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पॉक्सो कायदो आणि कलम 21 वरवीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी पालक तशेंच शिक्षकांनी केल्या. 23 ऑगस्टाक जाली. त्या दिसा थोडे अननोन लोक एक मॉब क्लासीन भितर एंटर जालो विदाउट अ परमिशन, विदाउट अ परमिशन ऑफ द इंचार्ज नॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन. आनी विदाउट अ परमिशन एंटर जाल्ल्यान टिचर्सूय मातशो कॉन्फिडन्स टिचर्सांचोय डावन गेलो. भुरग्यांक तेंच्यांनी क्लासीन एंटर जावन थोडे क्वेश्चन्स विचारले. टिचर्सांकूय मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले, विच वॉज व्हेरी रॉंग ऑन देयर पार्ट. आनी हें अशें करपाचें नासलें, कित्याक आमचे कडेन आमच्या स्कुलाचें सगळें परमिशन आसा. ह्या अंजुमनाच्या बिल्डिंगेन स्कूल आमचें चलोवपाक हुस्न मकील डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशनान परमिशन दिल्लें आसा. त्यान भायर फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड आनी फोर्थ हेजें आमचे कडेन परमिशन आसा डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशना कडल्यान. तुका धमकायले कितें, कशें धमकायले भुरग्यांक कितें? ते भितर येयले म्हटल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूनच ते भितर येयले. आनी आमचे कडेन आनी कांयच डिफेन्सीव हें ना जालें की तांकां स्टॉप ना, तेंच्यांनी परमिशन घेवना की आमी भितर येवं तुमचो व्हिडिओ काडूं. विदाउट अ परमिशन व्हिडिओ घेतलो. सो व्हिडिओ रिकॉर्डिंगान आमचे कडेन तेंच्यांनी मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले. आनी अशें की हें स्कूल तुमकां हांगा कोणें चलोवपाक लायला आनी असले इरेलिवंट क्वेश्चन, जेणे करून परमिशन आसा तरी आसतना तेंच्यांनी आमचे कडेन हे सगळे क्वेश्चन्स विचारले. फक्त तुमकां तेंच्यांनी अशी धमकी अशी दिली काय भुरग्यांकूय लायक व्हिडिओ बीन काडप त्या भशेन केलें? क्लासीचो तेंच्यांनी भुरग्यांचो व्हिडिओ काडलो, क्लासीचो व्हिडिओ काडलो. बरें, त्या दिसाच्यान थोडे दीस सोडून 2 तारखेक तांकां अशें नोटीस येयलो की तेंच्यांनी हांगा स्कूल प्रिमायसिसार एंटर जावपाक जायना. हें जावन सुद्दां 3 तारखेक ते परत स्कुलान येवन तेंच्यांनी प्री प्रायमरीचे भुरग्यांचें सेम केलें. साथ गलत हुआ, हमारे बच्चों के हाथ पकड़ा गया और उनका यूनिफॉर्म खींचा गया. हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, हमें उसका इंसाफ चाहिए. आपने कंप्लेंट किया है? हाँ, हमने कंप्लेंट किया है. ओके. उसका इंसाफ चाहिए हमको, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ. क्या आपने बच्चे आपको घर पे आके बता रहे थे? बच्चे आके घर पे बताए ऐसा हुआ हमारे साथ करके. हमारे हाथ खींचे गए, हमारे यूनिफॉर्म घसीटा गया, ऐसा सब आके हमारे बच्चों को फोटो वीडियो भी निकाले उनको? हाँ, वीडियो बनाए, फोटो निकाले. उनका कोई ऐसा लाइक हाथ बीत लगा, ऐसा मारा, ऐसा थप्पड़, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? हाँ, हाथ पकड़ के खींचे हमारे बच्चों को. उसका इंसाफ चाहिए हमको. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांत